हातूंतल्यान गेल्या पॉलिटिक्सांतल्यान रिजायन जाला आनी पार्टींतल्यानय रिजायन जाला. तुमचें रिएक्शन कितें तेजेर? जें कितें गोवा रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीन जाता, जें आतां डिवेलपमेंट्स आहा ताका फायनॅलिटी आयल्या काय ना हें कळपाक म्हाका कसलोच म्हळ्यार म्हाका कसलोच चान्स मेळूंक शकना, कित्याक हांव तांचे बरोबर टचान ना. सो वॉट एवर दॅट इज हॅपनिंग इन द रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी मे बी अ डेव्हलपिंग स्टोरी. Finality, what it will be, whether it is actually getting broken or what, or whether it is a prank, nobody knows at the moment. But one thing is sure, that the party that promised a revolution is unable to control an implosion. म्हळ्यार भितरल्यानूच जो भूकंप आयला तो हो पक्ष ह्या पक्षाक हालयला. क्रांती आनी ते करूंक शकचे ना अशें लोकांक गोंयचे जनतेचे मनान आयलां. बाबा तुमी तुमचेंच जर घर जाग्यार उडोवंक शकना, तुमचेच भितर ज्यो वस्तू आसा त्यो फेसबुकाचे वयल्यान तुमची पार्टी जर चलता जाल्यार अशें जर एक पोजिशन जाता की गोंय चलोवपाक तुमच्या हातान दिलें जाल्यार तुमी तें सगळें गोंयचे 12 बिरेस्तार करतले अशें गोंयकारांक दिसूंक लागलां. पूण ह्या गोंयकारांक हांव सांगूंक सोदतां की एक पक्षाक भितर जें कितें जालां ताजे खातीर रिजनलिजम म्हळ्यार क्षेत्रीय पार्टी ज्यो आहा तांच्यान त्यो आनी गोंयान सत्ता घेवंक शकच्यो ना, वो सत्ता मेळ्यार गोंय बरे भशेन चलोवंक शकचें ना अशें निश्कर्शाचेर पावनाकात. कित्याक राजकारण म्हणटा तें एक सिरियस धंदो. हांव धंदो म्हणटा कित्याक इंग्लीश भाशेन बिजनेस म्हणटा. इट्स सिरियस बिजनेस. इट इज नॉट समथींग दॅट यू कॅन रिएक्ट ऑन सोशल मिडिया. इट कॅनॉट बी समथींग. सोशल मिडिया कॅन बी यूज्ड एज अ मिडियम टू pass on a message to your voters, but social media cannot be by itself an means to an end. आणि सोशल मिडियाचेर तुवें म्हाका अशें म्हणलें, हांवें तुका अशें म्हणलें, ह्यो वस्तू जेन्ना भायर येवपाक लागता हें भुरगेपणां राजकारणांतली एक्सपोज जाता. आनी भुरगेपणाक घेवन राजकारणान एक पर्यायी राजकारण आमी लोकां फुडें हाडूंक शकना. सो आमचोय पक्ष तांचे परस मातसो पोन्नो. आमच्याय पक्षान तरणाटे भुरगे आहा. आमच्याय पक्षान आमी म्हळ्यार ह्युमन्स, वी आर ऑल मनशाक सगळ्यांक फॉल्ट्स आसतात, इगो आसता, राग येता. हें आमकांय आहा. मे म्हयन्यान माय तापता म्हणटात तसो सगळ्यांच्या पक्षांनी आसूंक शकता. पूण यू हॅव टू हँडल दीस इंटरनली. And if you can't handle it, then it shows that you as an entity is not fit to be entrusted with the confidence and trust of a large section of voters. So हांव सांगूंक सोदता तें अशें की म्हजेय पक्षान अशें आसूंक शकता की तूं 10 सीट कित्याक घालता, 40 घाल. आमचे भितर लोक आहात सांगपी. सगळीच वस्तू हांव सांगता त्यो सगळे एग्रीएबल आसा अशें ना. देर आर मेनी पीपल देर आर डिसेंटींग वॉयसीस इन एवरी पार्टी, बट दोज डिसेंटींग वॉयसीस आर नॉट हर्ड बाय यू, द मिडिया, बिकॉज वी नो हाव टू हँडल इट. वी नो हाव टू क्रिएट अ कन्सेन्सस. वी नो हाव टू फायंड द मिडल पाथ. हें गरजेचें. आनी हें जेन्ना राजकारणान तूं करना तेन्ना तुजी इममॅच्युरिटी आनी देरफॉर अनसुटेबल टू गवर्न हें एक्सपोज जाता. आनी ताजे खातीर मागीर नॅशनल पार्टी येता आनी सांगतात पळय आमी इतले वर्सां सरकार चलयल्लो, वो आमकां इतले राज्यांनी आमचे प्रेजन्स आसा म्हणून आमीच ते चलोवंक शकता गोंय. तो नरेटीव मागीर सेट जाता. तो नरेटीव सेट जावपाची तशी गरज ना. आमच्यानूय गोंय चलोवं येता आनी क्लियर कट पॉलिसीज करून स्थानीक मनशाक प्राधान्य दिवपाच्यो पॉलिसीज
आनी ईच एंड एवरी इशू म्हळ्यार कोळसो धर, जमीन धर, रिजनल प्लॅन धर, इको सेन्सिटीव झोन्स धर, रानां धर, मागीर कितें प्रदूशण धर, वेस्ट मॅनेजमेंट धर, लॉ एंड ऑर्डर धर, ह्या सगळ्या इश्यूजांक सोल्युशनां आसा आनी सोल्युशनां हाडूं येता आनी बरी इकॉनॉमी चलोवंक जाता आनी गोंयकारांक एक बरो सरकार दिवंक जाता जो आज कॉक्रोच जनता पार्टी जो एक वाडटो रिस्पॉन्स आयला म्हळ्यार जेन झीक जें जाय तें आमच्यांनी दिवं येता ताजे खातीर तो मुवमेंट बरो जाल्लो आहा. कॉक्रोच जनता पार्टी इज अ मुवमेंट अगेन्स्ट द दादागिरी ऑफ द सिस्टम. जो सिस्टम आज चड करून BJP आनी आपले वन सायडेड रूल बॅक्ड बाय द ज्युडिशियरी, बॅक्ड बाय द इलेक्शन कमिशन, बॅक्ड बाय सगळो एंटायर यंत्रणा जी आहा ती तांच्या दबावा खाला सकल आसात आनी हम करे सो कायदा ही जी दादागिरी करतात ताज्या अगेन्स्ट उबे रावतात ती कॉक्रोच जनता पार्टी. आनी कॉक्रोच जनता पार्टीची विचारसरणी आहा वो आयडिया आहा ही वायट न्ही. दीस शोज द एंटरप्रायज, द इनोवेशन ऑफ द Gen Z and the Gen Z are the pillars of the future. देशाक जर विकसीत करूंक जाय जाल्यार Gen Zक एम्पावर करूंक जाय. Gen Zचें एक्सपेक्टेशन आहा ताका क्लियर कट सोल्युशनां दिवंक जाय आनी ती हो सरकार दिना. हे सरकार गद्दारी करता तांच्या एक्सपेक्टेशनाचेर म्हणून कॉक्रोच जनता पार्टीची आयडिया आज बरी ट्रेंडींग आमच्या देशान आहा आनी गोंयानूय आहा. गोंयान जर तांचो मुवमेंट जावं कितें जाता जाल्यार तुमी सपोर्ट करतले? व्हेरी ऑफकोर्स सगळे समविचारी लोकांनी येवंच चिंतूंक जाय पूण इट कॅनॉट बी अ मुवमेंट ऑन वीच जस्ट इरप्ट्स एंड देन डिजपियर्स. पळय कन्सिस्टन्सी जाय, राजकारणान कन्सिस्टन्सी जाय. आरजीच्या हातून म्हजो एक स्टेटमेंट आहा म्हणटा तो राजकारणान मेन इशू म्हणटा तो कन्सिस्टन्सी. यू हॅव टू बी कन्सिस्टंट वीथ वॉट यू बिलीव एंड वॉट यू वेर यू स्टँड. गोंयान मनशांक सगळे वळखतात, एकमेकांक सगळे वळखतात. सो वॉट यू स्टँड फॉर इज वॉट यू स्पीक. आज एक उलयलें फाल्यां दुसरें उलयलें अशें जावंक जायना. सो तुजी कन्सिस्टन्सी आसपाक जाय आनी कन्सिस्टन्सी तूं पावरान आसूं नासूं, तूं इलेक्शन जिखूं ना जिखूं, कन्सिस्टंट आसपाक जाय. आनी ही कन्सिस्टन्सी जर एक खंयच्या मुवमेंटान नवी येता जाल्यार हे मुवमेंटाक सिरियसली पळोवं येता. आतां एट द मुवमेंट इट इज जस्ट अ आयडिया. Gen Z इतले फास्ट हे जावपाक लागला, 15,000 पावला, इतले फॉलो फास्ट म्हणजे इतले फास्ट वचून आसा. सो इट इज अ लेटंट हे रे. ही तो एज ग्रूप असो आहा की तो इंस्टाग्रामाचेर वो तांकां जें कितें दिसता ताजेर आसा आनी तांकां हें कितें चलना तें सारकें चलना अशें दिसता. हातून तरी युनॅनिमिटी आसा की जें कितें चलना आनी जे कोण चलयता तांचें बिगडलां हें तांकां दिसता. द सिस्टम इज ब्रोकन, दीस इज वॉट दे फील एंड देर इज अ युनॅनिमिटी ओवर इट. सगळे हो इशूचेर मानतात की सारक्या हांकां चलोवंक जायना. तुमकां कितें दिसता एक लोकांक एक संदी जाय आसली अशें कितें जावपाक, ती लोकांक मेळ्ळी? 100%. सगळे आमी जगाचें राजकारण आनी मुवमेंट्स जंय जाल्या फ्रॉम द अरब स्प्रींग टू सेवरल अदर मुवमेंट्स इन्क्लुडींग वॉट इज हॅपन इन नेपाल ऑर इन बांगलादेश, सगळ्या कडेन कितें दिसता आमकां की लोक रस्त्यार येवन आसा तो सिस्टम भायर काडून नवो सिस्टम हाडूंक सोदता. कित्याक नवो सिस्टमची गरज लोकांक अशें दिसता की ते डिजिल्युजन जाल्ले आहा. ते राज्य करतात तांणी लोकां कडेन घात केला हें सिद्ध जाल्लें आहा म्हणून लोक पर्यायी राजकारण पळयतात. सरकार जर फाटी सरलें नाल्यार नेपाळ जावपाक शकता इंडियन? 100% जाता. म्हणजे लोकांक पळय म्हण तूं आज आमचो $100 पावयलो. आमची सरकार कशी विदवाटेपणान पयशे कशे काबार करता ते गोंयांत कितलेच आमकां दिश्टी पडटा. लॉ एंड ऑर्डर कॉलॅप्स जाल्ली आहा, म्हारगाय वाडल्या, लाखांनी भुरगे अनएम्प्लॉयड आहा.
आमचे प्रदेश इज द सेकंड लार्जस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री. आय थिंक इट इज टुडे द फर्स्ट. सो अशे परिस्थितीन लोकांक भितर सारको व्हॉल्केनो चालू आहा. एक कीट जर लागली जाल्यार तें सगळें भायर येतलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.